अनंत गजाली अग्नीच्या सांगतान कर्तुबी गोंयकार ल्हान जाले म्हान। नमस्कार, प्रुडंट मिडियाच्या आयच्या ह्या भागात तुमकां सगळ्यांक माय मोगाचो नमस्कार आणि येवकार। गोंयचें नांव व्हड करून ल्हान जालें म्हान अशा असामान्य गोंयकारा कडेन आमी भासाभास करतात ह्या माळेंत, ज्यांनी आपल्या स्वताच्या कर्तुबान एक व्हड आपले अस्तित्व तर केलांच, आपली वळख तर केल्याच, पण ताचे बरोबरच फुडें येवपी पिळगे खातीर एक आदर्श घडोवन दवरला, एक प्रेरणा तांणी तयार केल्या। अनंत गजाली अग्नीच्या सांगतान कर्तुबी गोंयकार ल्हान जाले म्हान। आयच्या माळेंत आमचे मदीं एक असो गोंयकार आसा जाणें दाखोवन दिलां की कोंकणीची सेवा करतलो जाल्यार, गोंयची सेवा करतलो जाल्यार गोंयांतच रावपाची गरज ना, गोंया भायर रावन परदेसांत रावन लेगीत गोंयची सेवा करूं येता, कोंकणीची सेवा करूं येता आनी ती करता आसतना कोंकणी खातीर आनी गोंया खातीर एक वेगळो आदर्श घडोवं येता। आयज आमचे मदीं आसा कोंकणीतले एक नामनेचे कातारीस, एक तियात्रीस, साहित्यीक आनी कोंकणी चळवळी भितर गोंया भायर परदेसांत रावन सुद्दां संघटनेच्या मळाचेर वावर करपी डॉमिनीक बाब फर्नांडीस। डॉमिनीक बाब, आमच्या ह्या माळेंत ह्या कार्यावळींत तुमकां माय मोगाचो नमस्कार। देव बरें करूं। आनी येवकार। देव बरें करूं। तुमी कुवेटाक रावतात, कुवेटाक तुमी काम करतात आनी थंय रावन गोंयकारांचो एकवट तुमी घडोवन हाडला, कोंकणी भाशे पासत तुमी वावुरतात। तुमची कुवेटाचे कोंकणी मोगी म्हणून संस्था आसा आनी त्या संस्थेचे वरवीं तुमी खूब मोलादीक वावर फाटलीं 10-12 वर्सां करीत आयल्यात। कित्याक लागून तुमकां ही संस्था थंय कुवेटाक स्थापन करची अशी दिसली? मुळावें सांगचें म्हणल्यार अग्नी बाब, एक्चुली हांव कोंकणी भाशेचो चड मोगी, जावं नागरी जावं रोमी, कोंकणी ही भास म्हजी अशें हांव समजतां। जेन्ना हांव कुवेटान पावलो 2001 वर्साक, तेन्ना हांव थंय पळयतालो आमची ईस्ट पेपर, गुलाब आनी अशे कोंकणी पेपर्स येताले आनी लोक ते आनी कॅसेट्स अशें करून खपताल्यो बऱ्यो। उपरांत 2012 वर्साक पयलोच जानेराच्या आंकार गुलाबाचेर एक हांवें अग्रलेख वाचलो फावस्त बाबाचो, गुलाब आपोआप बंद पडटलो, हार्ट अटॅक जायन म्हणल्यार दिसचोच ना। म्हाका दुखलें, सो म्हाका दुखलें आनी मागीर हांवें एक इनिशिएटीव घेयली म्हज्या फ्रेंडा सांगाताक आनी म्हणलें आमी एक हे गुलाब मासिकाक कुवेटान जें बरें चलतालें तें सारकें डावन जालें, लोकांक सोडून दिलें, कित्याक तें हांव नको, पूण कोंकणीच पडल्यान पयस पयस गेली। सो एक जागृताय करपाक, गुलाबाक मातशें वयर काडपाक आनी मातशें परजळोवपाक हांवें इनिशिएटीव घेयले आनी गुलाब मासीक हांवें म्हज्या हातींतल्यान विकपाक तयार केलें आनी ते भाशेन जायते लोकांक बोगले काडले। तेचे उपरांत जिवीतूय मासीक हांवें केलें आनी मागीर फुडारी पेपर हांव कोत्तालो। हांव घरान काम कोत्तां, पूण तरूय म्हाका आयताराची हाफ डे ऑफ, पूण शुक्राराचोय हांव भोंवतां पात्रांवाच्या बऱ्या आदारान, ताची म्हाका गाडी आहा। हांव ग्रावंडार वयतां, इगर्जे कडेन वयतां, लोकांच्या घरान भोंवतां आनी हे आमची पेपरां गुलाब मासीक विकतालो। तुमी बरो उल्लेख केलो गुलाब मासिकाचो, फुडारी मासिकाचो, आनीक गुलाब ह्या मासिकांतल्यान तुमची संस्था वयर सरली, स्थापन जाली आनी आयज ती गुलाबा सारकी परमळ सगळ्यांक दीत आहा, कोंकणीच्या हातूंत भितर वावर करीत आसा। आनी फुडारी मासिकाचोय तुमी उल्लेख केलो, आयज तुमी फुडारी जावपाक पावल्यात, सो तो वावर तुमी जो 12 वर्सां पयलीं सुरवात केली। सॉरी, फुडारी न्ही हें तुमचें मोठेपण ना। सो कितें बाकीच्या मागीर त्या वेळाचेर बाकीच्या लोकांक कशें एकठांय हाडलें? मागीर हांव घरान काम कोत्ता म्हणटच म्हाका चड संबंद म्हजो घरान काम कोत्ताय ते मेड्स, हावज मेड्स तांचो आनी ड्रायव्हर, मागीर हावज बॉय आनी तेंचो। सो घरांतलो हांव इगोर्जे कडेन थिंग वावुरतां, कोंकणी कम्युनिटी लिडर आहलो होली फॅमिली, आनी इगोर्जे कडेन आसता हांव। सो म्हाका बरो चान्स पडलो आनी पाद्रीकूय हांव बाराबर सांगातान घेवन हो वावर चालू केल्लो आनी तो फळादीक जालो। आनी तेन्ना म्हाका कळ्ळें कोंकणीक लोक सांडला पयस गेला, तांकां मेळना। सो जेन्ना हांवें ते इनिशिएटीव हातीन घेयले तेन्ना लोक लागीं येवपाक लागलो आनी तेन्ना म्हाका कळ्ळें कोंकणी फुडार आहा म्हूण। मागीर थिंगसोन हांवें तें चालू केलें आनी म्हाका दिसलें एवरी इयर कितें तरी कोंकणी आमच्या घरांतूय काम करतल्यांक, बायलांक, चेडवांक, दादल्यांक, भुरग्यांक एक संडे एक चान्स दिया म्हूण एक प्रोग्राम चालू केलो एवरी इयर। KKM कुवेट कोंकणी मोगी ही संस्था आमी घडोवन हाडली, हांव आनी आमचे आनी 4 जाणां आहाय, वायस प्रेसिडेंट सालाजार पेरीस दे मेनेझीस
अग्नेलो फर्नांडीस भंडारी आनी आमचे चिटणीस बाय जेनिफर मार्शल. सो आमचो आनी कॉर्डिनेटर आहा तो सदांच लिपोवन रावता. पूण आमी ती संस्था चलयताय. पूण कितें करता स्टेप घेतलो कॉर्डिनेटराक कॉर्डिनेट करून आमी मुखार वयताय. सो जालीं आतां 10 वर्सां आमी 10-11 शो केले. सगले भाशेचे शो आमी कोविडाक करून दाखयले आनी जाता तितली कोंकणी समाजाक भोगले हाडपाक ट्राय केली. आनी आमी कोंकणी लोकांक इंग्लिशींतल्यान आपयले आनी हॉलांत कोंकणी शिकयले हें म्हज्यान म्हणपा जाता. तुम्ही पादीगाराचो उल्लेख केलो ह्या तुमच्या कामात तुमकां सपोर्ट करपी. तांचो कोंकणी कडेन किंवा गोंयकार गोंया कडेन संबंद आसा? होय. फादर गॅस्पर आमचो आल्दोनचो गॅस्पर फर्नांडीस. तेजे उपरांत तेज्या पयलो फादर तियो आहलो. मागीर आतां फादर एंटनी लॉपीस हिंगाचो आमचो खोनावारचो. कोंकणीक कांय ना तेश कोन्न कांय ना. मंगळुरी कोंकणी आनी आमची कोंकणी एकूच. तर कांय प्रॉब्लेम ना. आनी गोंयकारांचो सपोर्ट कसो मेळटा तुमच्या ह्या वावरांत थंयचो म्हणजे गोंयकारांचो सपोर्ट गोंयांत रावपी गोंयकारांचो कुवेटांत रावपी गोंयकारांचो न्ही? हां गोंयांत रावपी म्हाका दिसता म्हाज्या एक्सपिरियन्स प्रमाणे म्हाका कोण ना म्हणना. आजून पर्यंत कोणें ना म्हणलो ना. मागीर चोयारी आनी कितें तेश कोन्न कांय ना. सांगपाची व्हडली अभिमानाची गजाल कुवेटांत घरांत काम करपी म्हाका चड सपोर्ट कोत्ताय. पयशां वाटेन तांकां पगार कितलो तें आनी चिंतनाय. ओके डॉमिनीक कोंकणी पासत तूं कोत्ता वस आमची फुलनां पाकळी आनी तेंचेरूच आदारून केलें. आनी मागीर हांवें व्हडलें पावल गेलें ऑफिसान. मागीर ऑफिसांनी कंपनीनी काम करतले ते मनशांचे आनी तेणें कोणें म्हाका नाकारलो ना. आयज पर्यंत नाकारलो ना. ते मातशें सगळे वालोर गोंयकारां आमचे कुवेटांत काम करताय तांकां वालोर. आनी हिंगा गोंया हांव कोणा एप्रोच जाता न्ही कोणें म्हाका ना म्हणो ना. आजून पर्यंत म्हणलो ना हांव नको. देवाचो व्हड उपकार. खूब मोठो वावर हो. कारण गोंया भायर रावन कोंकणीची सेवा करप आमी जाणात गोंयाक रावन कोंकणीची सेवा करप कितलें डिफिकल्ट आसता. एक फावटी आव्हान आसता चॅलेंज आसता. आनी अशा वेळाचेर तुमी गोंया भायर परदेसांत रावन ते बी कोंकणीची सेवा करतात. खूब मोठो वावर. तुमी सांगला त्या प्रमाणे सामान्य मनीस तो कोंकणीची सेवा करता. आपल्या परीन आपल्या जोडींतलो थोडोसो भाग तुमकां दिता ह्या बऱ्या वावरा खातीर. तांची तोखणाय खऱ्यांनीच करपाक जाय. कुवेटाक रावन कोंकणीचो वावर करप आनी गोंयांत रावन कोंकणीचो वावर करप हातूंत कितें साम्य आसा? वॉट आर द सिमिलरिटीज आनी वॉट आर द डिफरन्सीस? वेगळेपण कितें आहा? ना म्हाका एक्सपिरियन्स प्रमाणे म्हज्या कुवेटान बरें. तूं एके जाग्यार बस सगळें सिस्टमॅटीक डिजिटल आनी तुज्यान कोणाक संबंद करपाक जाता आनी कितेंय करपाक जाता आनी सगल्यांक बोगले काडपाक जाता. हिंगसून पणजे वयतलो आनी म्हापसा वयतलो आनी काणकोण वयतलो फोन लागनाय आनी कितें ना प्रॉब्लेम जाता. ईमेल पावना आनी कितें एक फावटी जाता. सो संबंद तुट्टा. सो कुवेटांतल्यान आख्ख्या संवसाराक टचअप करपाक जाता. आनी म्हणपाचें म्हळ्यार ऑस्ट्रेलिया कॅनडा US UK आनी गाल्फां आख्खे गाल्फान. हांव गाल्फान पासून हिंगा दुबाय पावलो गुलाब घेवन. हांव जेन्ना तियात्रा लागून दुबाय गेलो गुलाब बाराबर गेलो जिवीत बाराबर गेलो गुलाब थिंग होपयले तियात्राक. बारीन गेलो गुलाब जिवीत घेवन गेलो मॅगझिन्स थिंगाय होपयलीं. म्हणजे चालू दवरलें. हे भाशेन कोंकणीचो वावर काळजां शिजता आनी म्हाका बेजार येयना टायर्ड जायना हांव. आतां हिंगा थिंगा आतां गोंया येयलो दिसा नॉता गेलो जाल्यार सांजे सावता पावतालो. पयर तुमचे काणकोणच्यान पावलो पोत नॉता पावलो सांजे. ते भाशेन भोंवपाक म्हाका हें जायना. कोंकणी पासता इतलेंच. आमचो कोंकणीचो एक व्हडलो कवी आमी ताका लोककवी म्हणून पाचारतात मनोहरराय सरदेसाय. तो फ्रांसाक गेल्लो शिकपाक आनी तो म्हणटा की आपल्याक फ्रांसाक जेन्ना गेलो तेन्ना आपल्याक दिसलें की गोंयच्या कडचो संबंद तुट्टलो कोंकणी भाशे कडचो संबंद तुट्टलो. पूण तो तसो जालो ना. आनी तो म्हणटा की थंय पयस रावन गोंयच्या मोगान थपथपिल्ल्यो कविता आपणे रचल्यो आनी त्यो मागीर तांच्यो गोंया तुज्या मोगा खातीर म्हणून कविता संग्रहा भितर त्यो आयल्या. तशेंच तुमचें तुमी कुवेटाक रावतात पूण कुवेटाक रावन तुमी कोंकणी कातारां रचतात आनी थंयच तुमी ती तांचे व्हिडियो करून युट्यूबाचेर लोड करतात. तुमचो यूट्यूब चॅनलूय आसा डॉमिनीक फर्नांडीस राया म्हणून. सो ताजेर पळोवपाक मेळटा तुमची बऱ्यांतली बरी कातारां. ती कशी तुमी थंय रावन कातारां रचप कशें पॉसिबल जाता? तें रोगतान हांव नको तियात्रिस्ट पूण हें रोगतांतल्यान येवपाक जाय. आर्टिफिशियल न्हू. आतां आमचे कोंकणी पालकार जायते आर्टिफिशियल तियात्रीस अशे तयार जाताय. इट शूड नॉट बी लायक दॅट. जावपा जाय तुका रोगतांतल्यान येवपा जाय तियात्राचो मोग आनी तियात्राची कला कितें आनी कांतार कितें घडोवप कशें मोडप कशें आनी लोकांक कितें जाय तें एकदम बरें. पूण कांतारां जालीं हांव पयलो घडटालो तियात्र चड बरयले कुवेटान रावन.
आणि कोविडाक ताजी शो केल्या? हय, कोविडा एवरी शो केलाय, 2-3 शो केले हय कोविडान. ही कातारां जेन्ना तूं रचता तुगेल्या कातारांची स्पेशलिटी अशी की तातूंत भितर म्युजिकाचो चड हें नासता, प्रभाव नासता. तुजो फोकस जो आसता चड वोकलाचेर आसता आनी चड लिरिक्साचेर आसता. सो तुजे सगळीं युट्यूबा वयली जर आमी सॉंग्स पळयलीं, गितां चोयलीं जाल्यार तातूंत भितर ह्यो स्पेशलिटीज आमकां दिसून येतल्यो. एखादें कातार आमकां म्हणून दाखोवशी? खंयचें कातार म्हणल्यार बरें? खंयचें तुज्या आवडीचें खंयचें? म्हजे तियात्रांतलें म्हणटा, या म्हजेरूच घडलोलें तियात्रांत. एक भुरगेच पोणितान मोग म्हाका या तियात्राचो, पयलो चावे तियात्र बरोयलो आसतना 16 वर्सांचो, उपरांत 3 तियात्र बरोयले पिसो दूख आनी पोसरो, पोसरो तियात्राचे 23 शो जाल्लो लोकांचे हावडीचो. रेडिओचेरूय हांवें 2 संगीत खेळ बरोवन वितरायलोले, उपरांत सेगीत 5 वर्सां कार्नावां लाग जमनीर खेळ शिकयलोले. DA प्रोडक्शन राया ह्या नांवाक काला तियात्र खेळ चलताले, घर संवसाराचें चिंतून तियात्र आनी खेळ सोडचे पडले. आपल्याचेरूच लोकांनी वेगळे वेगळे तरेन बरयलां, पूण काताराच्या रुपांत म्हाका दिसता कोंकणी भितर तरी आनी घडये भारतीय भासां भितर सुद्दां इतलें सोबीत कोणें बरयलें नासतलें. देव बरें करूं, देव बरें करूं. सुंदर. हालींच तुमी कुवेट कोंकणी मोगींचें रोमी लिपयेंतलें खेरीत पुस्तक गोंयचें परंपरीक दायज नांवाचें एक पुस्तक हालीं तुमी प्रकाशीत केलां तुमच्या संस्थेच्या वतीन. त्या पुस्तका विशीं सांगशात? अग्नी बाब, जी व्हडली स्टोरी आहा पूण हांव ल्हान शॉर्ट करून सांगता थोड्याच उतरांनी. तुका सांगलां कोंकणीचो आनी गोंयचो मोग म्हाका, नीज गोंयकार हांव. म्हाका हिंदू क्रिस्तांव मुस्लीम अशें नाय, आमी गोंयकार. पयलीं वळखत आसतना कोणू जाप करता आसतना तूं हुंयचो रे, नांव कितें रे, कोंकणीन विचारतलो तेन्ना कळटा गोंयकार म्हूण. आनी तूं हिंदू रे, मुस्लीम रे, क्रिस्तांव रे हें चलना. फकत बोलये वरवीं तूं कळटा बार्देसचो, काणकोणचो, अंत्रुजी काय शाश्टी तो आक्षेकार बीन कळटाय. पूण कोंकणी आमची आयडेंटिटी. सो हें हांवें चिंतलें आनी सगळे विशय धरून मना म्हजें येयलें एक पुस्तक तयार करुया. आतां आमची कोंकणी सांडत वयता, आमचें परंपरीक धंदे दायज कितें आहा तें सांडत वयता, ट्रेडिशनल कितें आहा तें. कुंभार जावं तो मिठा गोर आनी पिद्रेल, माडार चोडपी, रेंदेर हें वयता. आनी जीं भुरगीं बॉर्न एंड ब्रॉट अप आवट ऑफ गोवा, जो UK दवर, अमेरिका दवर आनी इवन गोंयान दवर, तांकां कोंकणी ते उतरां ती समजनाय कितें कितें म्हणल्यार कितें. तो मागीर ताका तें आतां बरोवन तरी तिगोवन दवरपाक फुडले पिळगेक नॅक्स्ट 50-100 years येता तांकां हें चिंतून हांवें तें पुस्तक काडलां. तांकां बरोवन दवरपाक हीं उतरां लायक पिद्रेल, नुस्तेकार, पोदीर हें हांवें दवरलां. ते म्हणचे फुडलें तें मुखार जनरेशन येतलें तांकां तें मुखार हे भाशेन आमचें गोंय आसलोलें, यशस्वी आसलोलें. आनी फुडाराक गोडी आनी चुकले ते हांव आनी काडून तें पुस्तक आनी एक तयार करतलो. हे आतां विशय चुकले ते. खूबच मोलादीक जालां पुस्तक सारकें. आनी मुद्दाम ह्या पुस्तकाची स्पेशलिटी अशी की हें पुस्तक रोमी लिपयेंतल्यान आसा, पूण गोंयचे तुमी सांगला ते प्रमाणे वेगळे वेगळे उद्देग, वेगळे वेगळे वेवसाय ह्या पुस्तका भितर जी म्हायती आसा. आनी चड मोलादीक गजाल तुमी जी ह्या पुस्तकांतल्यान जी साध्य केल्या ती म्हळ्यार ह्या पुस्तकां भितर हांव वाचल्या उपरांत म्हाका अशें दिसून आयलें की कांय हिंदू रिलेटेड इश्यूज जे आसात ते क्रिस्तांव रायटरांनी बरयल्यात आनी कांय क्रिस्तांव रिलेटेड ज्यो गजाली आसात त्यो हिंदू रायटरांनी बरयल्यात. ही स्पेशलिटी. आनी हांव मुद्दाम आमच्या पळोवप्यांक हांव सांगन की हें जें पुस्तक आसा गोंयचें पारंपारीक दायज, हें पुस्तक मुजरत तुमी खंयच्यानय घेयात. वेगळ्या वेगळ्या बूक स्टॉलांनी तें उपलब्ध आसा. मोल खूब कमी तांणी दवरलां, उणें दवरलां. तें घेयात आनी वाचत, आपल्या तुमच्या भुरग्यांक वाचपाक दियात, कारण हें गोंयचें दायज आनी तें फुडें वचपाची गरज आसा. तुमी ह्या पुस्तकाची निर्मणी करची अशें दिसली तुमकां आनी मागीर तुमी मुखार गेले. हें पुस्तक बाकीच्या भासांनी येवचें अशे तरेन कितें वावर चिंता म्हाका आनी कोणें म्हणलां दुसरे तरी हें करचें म्हूण, लिपयांतर करचें आनी तें दिचें म्हूण. पूण आजून तेजेर विचार केलो ना. आनी आमचे
आमचे थोडे चिंतपी आहाय न्ही आमचे संस्थेचे हेर मेंबर्स आहाय तें कडेन विचारपा जाय म्हाका कॉर्डिनेटराकूय म्हणून हांवें कोण तरी एप्रोच जालो आमची कन्नड कोंकणी कन्नड कोंकणी तितल्यान करुया म्हूण आतां कोवीड वचोन हांव गोडी कित्याक हांवें तुका सांगलां गोंयच्या परस कुविटांतल्यान चड काम जाता सो कुविटान आहा आनी हांव एटेच आहा गोवन वेलफेअर कर्नाटका वेलफेअर एसोसिएशन म्हूण आहा सो हांव तांकां टचअप जातलो आनी ते आमचो संबंद एकदम बरो आहा तेंचे कडेन कित्याक एकठांय जावन वावुरताय आमी सो हांव चोयतां इवन आदर लिपी खंयची आहाय न्ही तितून पासून गेल्यार एकदम बरें दुसऱ्या लिपयांनी तर येवंक जायच पण म्हाका दिसता इवन बाकीच्या भासांनी येवपाची गरज आसा देखीक इंग्लिशींतल्यान येवपाची गरज आसा सो दॅट गोंयचें दायज जें आसा तें इंग्लीश वाचप्यां कडेन फक्त गोंयच्या भारतांतले न्ही परदेसांतले सुद्दां इंग्लीश वाचप्यां मेरेन ती पावपाची गरज आसा आनी त्या नदरेंतल्यान एक खूब बरो मोलादीक असो डॉक्युमेंट हो गोंयच्या दायजाचो हो मुखार वचपाची गरज आसा तुमी तियात्रा विशीं तुमच्या गितांतल्यानच सांगलां तरी आसतना तुमी जे तियात्र आतां मेरेन बरयल्यात आनीक सादर केल्यात पालकाचेर ताचे विशीं आमकां आयकुपाक आवडटलें सगळे मेळून 7 तियात्र जाले पयलो हांव 16 वर्सां आसतना दोतेची आशेक लागून मागीर पिसो मागीर दूख मागीर पोसरो मागीर आमचें खंय चुकता सोदून काड माय पाय ती माय पाय आनी वावांक चुकल्यार गांवांक चुकता हे वावांक चुकल्यार गांवांक चुकता म्हज्या नशिबान म्हाका तियात्र कर्नाटकांत केले आनी महाराष्ट्रानूय केले बॉम्बे गेलो पुना गेलो आनी म्हाका लोकांचो प्रतिसाद एकदम बरो मेळ्ळो हांव फर्स्ट टायम हितून बॉम्बे शारांत पावय दवरपा तियात्र घेवन आनी व्हडली कास्ट नासलें यंग कास्ट म्हणजे न्यू पूण म्हाका प्रतिसाद एकदम बरो मेळ्ळो हांव हॅपी कुवेटाक वावर करतना कोंकणीचो किंवा गोंयचो कितें अडचणी येता अडचणी कांय ना तो कॅपेसिटी आसत अडचणी कांय ना तुका प्लॅन आसपा जाय आनी विजन आसपा जाय मेन म्हणटा तें विजन कोंकणी पासत कितें कोत्ता तूं फुडली चिंतून कर तूं म्हजें हांव आपलेपणाचें म्हाका फायदो जातलो आनी म्हाका मुगे फॅमिली बरें जातलें मुगे भुरग्यां बरें जातलें ना तूं फुडाराक तें जनरेशनाक चिंत फुडलें आनी वच आनी तूं कितें करूं सोदता तें मुळासून सारकें करून यो तुका कांय प्रॉब्लेम ना तुमी कुवेटाक रावन साहित्य रचतात ओके फायन पॉसिबल आहा इजिली करप शक्य आसा अशें धरया तुमी कुवेटाक रावन कोंकणी म्युजिकाचो वावर करतात पॉसिबल आसा अशें धरया पूण तुमी खूब मोलादीक वावर जो केला कुवेटाक वचून तो गोंयचे पारंपारीक खेळ जे आसात ते तुमी थंय व्हेल्यात ताजे विशीं एकदम कारण हे पारंपारीक खेळ गोंयांत दिश्टी पडना आनी ते तुमी थंय कुवेटाक व्हरून भुरग्यांक आनीक हेरांक दाखयता एक्चुली हांव तितून एटेच आसलो न्ही हांव हेळ जमनीर कुदतालो शिकयतालो आनी हांवूय नाचतालो पयलो आनी हांव शिकयतालो सो त्या मनशा पार्टी म्हाका बरोवपाक कांय न्हू 1 म्हयन्यान एक पार्ट रेडी जाता बरोवपाक पूण बेश्टीन या चिंतून मुखारचें सो हांव त्या मनशां एकठांय केलें आनी तांकां दाखोवपाक ते ट्राय केली आनी गोंयच्यो 2 पार्ट्यो हांवें थिंगा हेळ जमनीर नाचयता ते भाशेन दाखयल्यो मोडी मोडी मारून म्युजिकाची हय या तुमी एक कातार रचला जो गोंयकार एक जवळ जवळ 50 वर्सां कुवेटाक रावला आनीक तो थंय रिटायर जाले उपरांत ताज्यो फिलिंग्स आनीक त्यो सुंदर तरेन उतरांनी तुमी मांडल्यात आनीक तो व्हिडियो बी युट्यूबाचेर आसा डॉमिनीक फर्नांडीस राया म्हणून जर आमी मारले जाल्यार मेळटलो आनीक दुसऱ्याच्यो फिलिंग्स समजून घेवप आनी ताजेर कातार रचप आनी तो कातार इतलो प्रभावी जाला सारको तुका इमोशनल जाता कोणीय कारण 49 इयर्स कुवेटाक रावप आनीक मागीर परत गोंयचे बद्दल चिंतप इज नॉट एन इजी थिंग सो अशा वेळाचेर तें कातार कशे तरेन आयलें एक्चुली बसको उलयता हांव थँक्यू कुवेट महासलाम कांतरान नांव तें थँक्यू कुवेट महासलाम म्हळ्यार गूड बाय कुवेट सो तेन हांव म्हाका दिसता 4-5 वर्सां आसलेलो तेन्ना तो कुवेट पावलेलो बोटीन सो तेणें कुवेटान जायते वावर केला आनी जायते गोंयकारांकूय कामां लायले फुटबॉल गेम चलयतालो CRC आनी तो सॉफ्ट स्पोकन मनीस आतां गोंयांत सेटल जाला चिंचोडे गांव ताचो केन्नाय तुमच्यान भेटपा जाता वेरी नायस पर्सन आनी तेका कोंकणीचो जायतो मोग देवस्पणी मनीस आनी कोंकणीचो जायतो आनी केन्ना तूं तेका कितें माग आदार ना म्हणटा उतरना ते कडेन आयज पर्यंत ना म्हणटा तें म्हणूंक जायना ते कडेन ओके म्हणटलो ओके इतलेंच येसलो मनीस तो सो तेची भावना म्हज्या काळजांत रिगली आनी म्हाका तेणें म्हाका 10 वर्सां आनी 10 मायज कोंकणी आनी एक पुस्तक छापपाक तेणें आदार केला
सो हाव आय रिपे हिम. सो एक कांतारांतल्यान तेजी भावना उक्तायन लोकांक दाखोवया म्हणून म्हज्या मनां येयलें आनी तें कांतार तेका हांवें भेटयलें. उगडास जाता 2 लायनी बी? उगडास मातशें 7-8 म्हयने जाले, मातशें रिफ्रेश करूंक पडटलें. ओके ओके इट्स ओके फायन. एनीवेज आमच्या पळोवप्यांनी युट्यूबाचेर वचून तें कांतार मुद्दाम पळोवपाक जाता. तें तुज्या यूट्यूब चॅनलाचेर आसा. डॉमिनीक बाब, तुमी गोंयांत येतात कुवेटाक सावन आनीक गोंयांत आयले म्हणटकीर एक गोंयचें वेगळेंच वातावरण आनी मागीर जेन्ना परत कुवेटाक वचपाचो प्रसंग येता, जसो तुमचेर आतां आयला, तुमी फाल्यां परां भितर वचपाचे आतां परत कुवेटाक, कितें दिसता परत वचपाच्या वेळाचेर? एक्चुअली सांगपाचें खबर म्हणल्यार हिंगा रावल्यार देस्पेस सुबेज, थिंग गेलो म्हणटरीत काम खंयच्यान कितें काम कोत्ता म्हयनो जाता पगार हातीन पडटा, बरें दिसता. एक जालें. तितूंतल्यान तुका तुजे पयशे तर हातीन आसत, तुका येवजण्यो येताय कितें करया. तुका तर कांय ना, तुकोडे मोडपा पयशे नाय आनी तूं ते येवजण काडून कित्याक ते पोके फार पडप. सो आपूण पयलीं गोटे आसपा जाय, मागीर मुखार चिंतपाचें. सो इट्स इजी. थिंगा कुवेट गेलो, काम कर, तुजे बोडसांतले कितें कुश्टाचें मोड आनी कोंकणी पासत कितेंय कर आनी तितून मागीर दुसरो सपोर्ट कोत्ता तें व्हडलो आदार सारें आमकां वाड आनी दुसऱ्याचो आदार मेळ्ळे शिवाय तें काम जायना न्हू. सो परत वयता आसतना खरेंच गोंय सोडून दूख भोगता. असो पावस आनी इतलें थंड वातावरण आनी आमचे सरावंडींग ते दोंगर बोंगर न्हंयो त्यो मेळनाय न्ही, कुवेट नाय, डेजर्ट तो. हय, पूण तरी पासून दिनार व्हॅल्यू चड आहा दिनाराक. आनी गोंयचे उत्सव बी थंय कशे सेलेब्रेट करता तुमी? जायते कोत्ताय, व्हेरी नायस. जायतीं एसोसिएशन आहाय, नांव काडना, जायते एसोसिएशन आहाय, ती एक आपले भाशेन कोत्ताय. आपल्या आपूण गोंयकार जायन ते आपले इनवॉल्व जावन कोत्ताय. तितून हांवूय इनवॉल्व जाता. ना न्ही, फुटबॉल व्हेरी नायस, पूण आतां पेंडेमिका लागून तें आतां बंद जालां. फुटबॉल खेळटाले आनी फुटबॉल ग्रावंडार सगळे मेळटाले आनी तेन्ना तुका खरें तूं गोंया आहा दिसतालो. कित्याक गेम्स खेळटाय दुसरे, वयर बसून ठाक एक गाडी शेवटिली गोंयकार तें आहा. मजा येताली, पूण रागान न्ही तें, बरें स्पिरीट फुटबॉलाचो. तुम्ही बुकाचो उल्लेख करतना सांगले की वेगळ्या वेगळ्या धर्माच्या लेखकांक तुम्ही बरोवपाक लायला, वेगळ्या वेगळ्या धर्माच्या गजाली कडेन रिलेटेड इश्यूचेर बरोवपाक लायला, दायजाचेर बरोवपाक लायला. हो धार्मीक एकवट जो गोंयांत आशिल्लो आनी आसा आजूय तो कुवेटाकूय दिश्टी पडटा, गोंयकारांचो धार्मीक एकवट कुवेटाक. या सारकें, गूड पॉयंट. थिंगा हांव म्हणटा हें ना, टेम्पल्स नाय थिंगा, पूण हिंदू लोक मिसा येताय इगर्जे कडेन, आपआपले भाशेन ती पुजताय. तें म्हाका पडना, देव सगलो एकूच सारकें न्ही, तूं आपआपले भाशेन पूज आनी आपूण बाराबोर रावताय. हो तो तेश कोन्न कांय ना, बाराबोर एकवटान खावप, चाव पिवप, जेवप आनी थिंगा सगळें एकवट. व्हेरी नायस. हें गोंयकारपण आमचें. तुम्ही कुवेट कोंकणी मोगी संस्थेन कुवेटाक वेगळे वेगळे एक्टिविटीज ऑर्गनायज केल्या. तुम्ही सांगले तातूंत भितर संगीत, खेळ, तियात्र, युनीक म्युजिकल शो अशे वेगळे वेगळे तरांचे प्रोग्राम्स तुम्ही आतां पर्यंत फाटल्या 10-12 वर्सांत केल्यात. तांचे विशीं सांगशे? हय, पयलो आनी कसो रिस्पॉन्स मेळटा थंयच्या लोकां कडच्यान? मागीर सगळे शोआंक जो हांवें प्रोग्राम केले आजून नेगार गेलो ना. सारकें एक सांगपाचें खबर म्हणल्यार एक पाटी एक शो केलो विथआउट स्पॉन्सर. चोया म्हणलें सगळे स्पॉन्सर घेवन शो करताय. एक पाटी आमी शो करुया, म्युजिकल शो, स्पॉन्सर घेनासतना. सांगपाचें खबर म्हणल्यार लोक फूल जालो, हॉल भरलें, पयशे येयले. आमचें एक सिस्टम आसा, पयशे आमी एकठांय करून जोडून दवरनाय. सो फुडली पावटी दवरनाय. तें आतां कितें येयलें, कितें आहा तें मोडलें, सगळें काबार केलें, उरलोलें खंयचे कॉजाक कित्याकूच दिवप. फॉर बेरेन कॅथेड्रल बांदता आसतना आमी दिले, जावं आनी कोणाक कितें कोंकणी 2016 व्हडलो आक्षेव प्रोग्राम केल्लो, थिंगाय दिले. आनी अशें करून कितें जाल्यार कितें कोत्ताय, पयशे दवरनाय. कित्याक दवरनाय? आतां पयशे डॉमिनिका कडेन दवरले प्रेसिडेंट म्हणून. हालें हांव गोंया सोडून येयलो, पयशे घेवन येयलो, ती डॉमिनीक पयशे हायन गेलो. कोण दुसरो ते कडेन पयशे दवरले, तो पयशे हायन गेलो. हें नाका. सो हें पातक, पयशां कडेन देंवचार आसता, हें चिंतीत हांव. आनी देव तर तुजें मन बरें आसत आनी तूं ट्रान्सपरंट रावत, लोक तुका खंयच्यानूय तरी दिता पयशे, देव दिता. आनी ते तुज्यान फुडलो प्रोग्राम हेच भाशेन जायते प्रोग्राम केले. 2012 ते 2021 पर्यंत प्रोग्राम केला. ऑनलायन प्रोग्राम करपी गोंयकारां मदें हांव.
ऑनलायन म्युजिकल शो केला हांव म्हजे उपरांत दुसऱ्यान केले आसतले पूण सगळे दाखोवपाक स्टार्ट करपाक चडसो हांव. तुमी तियात्रांचो आमी उलयले तुमच्या तियात्रांच्या विशीं आमी कातारांच्या विशीं उलयले. आतां मेरेन कितलीं कातारां रचलें आसतलें तुमी? म्हाका दिसता 250 वयर आसतलीं, 250 वयर आसतलीं. कितें आसा सर तुका सांगता, हांवें कॅसेट काडलोली एक DVD, तितून 13 कांतरां आहलीं, 13 कांतरां म्हजीं दुसऱ्यान दिल्लीं. तियात्रांक 60% कांतरां म्हजीं आसताय, हांव रचतां आनी हांव दुसऱ्यांक दितां. कित्याक म्हाका डिफरंट टॉपिकाचेर, कित्याक एक टॉपीक दोग जाणां क्लॅश जावपा जायना, हे चिंतून हांव तो स्थितीत दवरतां. 8 ते 9 कांतरां हांव म्हजीं आसताय, दुसऱ्याक दितां. सो हे भाशेन आनी जायतीं एका तेका दिलें कांतरां चो मोड तेश कोन्न आनी काजराची सावद आनी कितें तें सिल्वर जुबली दवर आनी कितें दवर अशें करून जायतीं दिलें. सो 250 वयर जातलें ती हे भाशेन जातलें. आनी एक तुज्या आवडीचें कातार आमकां आयकुपाक आवडटलें. या बरें, अजून युट्यूबाचेर येयलो ना पूण तियात्रान म्हणलां. वेतभोर आमच्या या पोटाक लागून गांव गोरदार सोडून पोडदेसान वेतांव, आमची कुवेती पोर मोणे आमी सिर्विसेक रावतांव. थोडे घरान कंपनीन ऑफिसांनी, थोडे घरांनी आमी काम कोत्तांव. मिसाकांनी जमातीकूय वचोन कोतांव आमचें देवसांव. भायर काम कोत्तोल्यांक ऑफिसान वावुत्तोल्यांक शुक्रार सुटी आसता. सकाळ जावं सांजे येवन ही गोरजे एक वर देवाक भेटयता. घरान काम कोत्तोल्यांक चडशे मोज्या वसल्यांक आयतार सुटी आसता. थोड्यांक 15 दिसांनी, थोड्यांक एक म्हयन्यांनी, थोड्यांक बावड्यांक सुटीच नासता. वा सुंदर. आमी शो आमच्या निमाणे कडेन पावला. फुडले प्लॅन्स कितें आहात कोंकणी खातीर, गोंया खातीर? कोंकणी खातीर प्लॅन जायते आहात. एक फावट दोळे पावताय पूण हात पावनाय. सो कितें जाता, एक कोंकणी कितें कोत्तलो जाल्यार बोळसांक भरपूर हात घालचोय पडटा आनी दुसऱ्या कडेन आदार मागचो पडटा. पूण एवरी टायम तेच मनशा कडेन वचपाक बरें दिसना. तरी पासून जाय जाणांन म्हाका परत रिटर्न आपयला आनी पयर ह्या प्रोग्रामा पासून आनी म्हजे बुका लागून पासून माग नासतना पयशे धाडले आनी दिले. नाका म्हणटा आसतना दिले. कोंकणी मोग तांकां, कोंकणी भाशे मोग आनी कोंकणी खातीर तेणें दिले हें हांव मानून घेतां. हय, आनी तरी पासून फुडले प्रोग्राम करता आसतना आनी म्हाका 5-6 जाण तरी रावले. डॉमिनीक सांग आमी दिताय म्हूण. सो मे बी हेज पार्ट 2 काडीत. परंपरीक दायज तेजो पार्ट 2 काडटलो तूं सांगलें ते भाशेन आनी हेज्यावन बरो करपाक हांव वावुरतलों. देव बरें करूं डॉमिनीक बाब. तुमच्या सारके साबार लोक गोंया भायर रावन, भारता भायर रावन सुद्दां कोंकणीची सेवा करतात, गोंयची सेवा करतात. तुमच्या घरांनीच तुस्त तोखणाय. तुमकां कोंकणीची अशीच सेवा करपा खातीर बरी सावद मेळूं आनीक बरें यश मेळूं आनी त्या खातीर तुमकां लोकांचो पालो मेळूं अशें आमी मागता. आमच्या ह्या शोंत तुमी आयले म्हणून तुमकां चड आनीक चड हांव देव बरें करूं म्हणून. सर सांगपाक बरें म्हणल्यार तुका हांवें सांगलां हांव गुलाब फंक्शनाक तुजें उलोवप आयकून हांव पिसो जालोलो, फॅन जालोलो. व्हेरी नायस. म्हाका तुजी उतरां ती तेन्ना बरी लागलीं. तूं सांगतालो ब्लॅक बॉक्सांक रविंद्र भवनाक. तेन्ना सावन हांव तुका मेळपाक आनी अन्वेशा बाई मेळपाक हांव सारको हुस्क्यान आसलो. सो तुवें म्हाका मुजरो थिंगा म्हजी भावना आनी म्हजें मन आनी सगळें भायर काडलें आनी तुवें म्हाका एप्रिशिएट केलो आनी म्हजो वावरूय वाखाणलो. ह्या खातीर तुकाय काळजांसून देव बरें करूं. देव बरें करूं.